Jesu मुकुटा आमचेर तो हात दवरता आमकां बेगीन तो घेता Jesu आमच्या तुजे सोशीत धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिपता Jesu आमच्या तुजे सोशीत धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिपता बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणो हांव तो भिवू नाकात असल्या उतरांनी जेजू आयज आपल्या शिसांक आपले आसणे फावो करता आपलो बोरवोसो दिता धीर दिता आनी आपलो सांगात ताका भासायता आमच्या जिविताच्या वादोर मोडांनी जायते पावटी आमी जेजूचेर भावार धरूंक ना भियेल्यांत बोरवोसो सोडून दिला आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी पातकांची दूख धरून सगलीं बराबर हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव अपराध हेच पासत बायग्योन सदांच आनकुवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन गोडीभर दोळे धांपया आनी आमची मागणी देवाच्या हातांत आमी घालुया आवय बापायनी आमच्या भुरग्या पासत मागचें भुरग्यांनी आवय बापाय पासत मागचें कुटुंबांची कोण जाणटी आसात तांचो उगडास करुया जी कोण पिडेबोंद आसात तांकां बरी भलायकेचें देणें मागुया आमच्या तरणाट्या पासत आमी मागुया जांची सर्वीस केल्या तांकां विकिनूच सर्वीस मेळूंक देवा लागीं आमी मागुया हे मिसां भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे फेरांव तेच भाशेन सोंपून गेल्ल्या फ्लोरेन्सो मोंतेरो तांकां सुर्गीचें सूख आमी मागून घेवया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं आनी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं केलीं तुर्ताचेर तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून सोर सासणाचें दायज सोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले कित्याक दिसपटे सेवेन तांच्या विद्वांचेर विसोर पडटालो ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची
एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणांनो तुमचे मदलो बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलेल्या 7 जाणां विंचून काडात. हें काम ताच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पडकुच्या कामाक लायतले. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक विंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी अंत्योक्येच्या नोविशिसा निकालावाक. हांकां तांणी धर्मदुता मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून ताचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपटोत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कूळ यात्निकांनी पुर्यान बावडताक वेंग मारली. देवाचें उतरें. देवाचें उडकार. आमचो जबाब जातलो, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोदता. सितार वाजोवन तांकां दिनवासात. दारांची किर्णोनी दवरून तांकां सूत गितां गायात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुबां विस्वासीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा ताशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास देवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोलेल्या काळार दाणो दितलो. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सोगता सर्वांच्या रुसनारा जेजू दोयाल सुरवंडारा आमचे खातीर कुर्सार मेलोय, मोयमोन पुनोत जिवन जालोय. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवां परपणे जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. सांज जातूच शीस दोर्याशी गेले. एका होड्यार चडले आनी कापारनामांत वचून दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सुरचिले पावचे आदीं काळोख जालो. चुणचुणीत वारो सुटलो. दोर्या उचामोड जावंक लागलो. सुमार 3 ते 4 किलोमिटर वाट ताणून काडूतच ताणें जेजूक दोर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भें दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो,
भिवू नाकात. तेन्ना ते ताका होड्ड्यांत घेवूंक करताले, पूण थंयचे थंयच ते वेळेर ते थोडेक होडे लायले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावबळांनो, जिविताच्या वादळ मोळांनी जेजूचो ताळो आयकुया. भिवू नाकात, हांव तो. आमच्या जिवितांत तरेतरेची वादळ मोळां येतात. कोण सोरोप येता, कोण जिवितांत निराशी जाला, कोण एग्जामीक फेल जाला, कोण पिडेवंत आसा, कोणें मोग करतल्यान दुसऱ्याक मोग करतल्याक फटयला. भुरगीं आवय बापायचीं आयकोनात तरेतरेची वादळ मोळां. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजूचेर नदर मारून ह्या वादळ मोळांक फुडो करूंक आमकां आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या शीस तुफानाक सांपडल्यात, शीस भियेल्यात आनी जेजू तांकां साल्वार करूंक कित भाशेन होळ्या लागीं येता, पूण ते जेजूक वळखूंक विसरतात. भूत म्हूण समजून जेजूक ते भियेतात आनी जेजू तांकां बोरवोशाच्या उतरांनी आपलो संदेश दिता. हांव तो, भिवू नाकात. ह्या उतरांनी तो आपले आसणे तांकां फावो करता, आपलो बोरवोसो तांकां दिता, धीर दिता आनी आपलो सांगात तांकां जेजू भासायता. आमच्या जिवितांत नदर मारुया तरेतरेची वादळ मोळां. होच जेजूचो ताळो आमी आयकुया. हांव तो, भिवू नाका. आमकां घोटाय दिता, बोळ दिता, धीर दिता. With Jesus in my boat, I can smile in the storm. आमच्या जिविताच्या वादळ मोळांनी त्याच जेजूचो सांगात आमच्या जिवितांत घेवन बोरवोशान आमची पावलां फुडें मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत बोळ आनी कृपा आमकां मागून घेवया. पेटोवणे वेळार गायन गावया C18 यादनी कुंडो समर्पितांव पेज 36. C18 पेज 36. म्हज्या भावभयणांनो, मोचें तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मान जात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पुलिसेच्या दावाक सर्वेस्वर मारून घेवन सर्वेस्परा प्रोसून जावन ही देणी पवित कर. तुका आमी आतांच भेटयल्या तें बलिदाना वरवीं आमी तुका सदां सोपूर्णायेन बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोरपोत बिदारा आनी सासनाचे देवा, आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करशी, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकाची बळी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब यूग संपलो
इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सूर दरबार निरंतरी गायता हांव तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरोन सुसूक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो कूट पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर उमता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुरान रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बैगून बापा, फिलीप मेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसुळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बायगेवन झुजे, बायगेवन दोन दुतां, बायगेवन तांतून आनी सूर काळें तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बिदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जिविताच्या वादळमणांनी जेजूचो सांगात आमी मागुया. जेजूक सांगुया, जेजू यो म्हज्या जिवितांत, जेजू यो म्हज्या कुटुंबांत, जेजू म्हजें जिवीत, म्हजो कुटुंब खुशालकायेन भरूंक. हीच कृपा आमकां मागतना जेजूनच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षितां, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तायनेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी, सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोरशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोम्या आसूं. तुमचे सव्यास खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D47 जोय प्रिती मोग वस्ता पेज 75. D47 पेज 75.
प्रार्थूया. भूमोगाळ बापा, दोयाळेन तुवें आमची सोडवण केली. तूं दोयाळेन आमकां सदांच सांबाळा. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच तुज्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आयच्या दिसा कोरकांतार हो प्रोग्राम जातलो. जायतो तोकोस मेनूत आमी घेतल्या. कितें भाशेन आमी सोगलीं ह्या सुवाळ्याक आमी येवया. सुरवेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. कुशाल जिवेची वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावया. F22 तुजो दोन परगोटणार कोर पेज 96. F22 पेज 96. Sui hawasa, sui aboda, sui balkurda, sui uloida. Tu yabe, tu kaporgotu, tu priti tu chinavadu, surdespora deva mocha. Curbețo adar diu, tu sodom burgotar curmaca, don burgostar curmaca, sorbes por